नमस्कार करता. आज श्रद्धांजलीच्या या दिसा आमचो मित्र बाब डॉक्टर केतन भाटीकर हाचे संबंध क्रिकेटींतल्यान सुरवात जाले. त्याच्या नंतर रायझिंग फोंडा ह्या हेतूंतल्यान ताणें आपले सोशल वर्क सुरवात केले. माननीय सुदीन तवळीकरांच्या तालमीन ते राजकीय क्षेत्रांत तयार जाले आनी लोकां खातीर फोंडेकारां खातीर ताणें संपूर्ण आयुश्य आपले झोपून दिलें. आनी हें सगळें करता आसतना आमी सदांच केतना बरोबर आसताले. आयडीचो विशय म्हाका याद जाता, कोवीड पॅन्डेमिकाक आमी दोगांयनी बरोबर काम केलां. एक्चुली कवळे पंचायत मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी जरी ताका लागनाशिल्ली तरी सुद्दां त्या वाठारांत ताणें येवन आमकां त्या टायमार मदत केल्या. आनी म्हाका याद जाता, फक्त आतां यादी उरल्या की जेन्ना हांव चडसो आवट ऑफ गोवा आसलो की माननीय सुदीन ढवळीकर यांचे बरोबर हांव सदांच आसतालो आनी ताणें सदांच फोन करप, सरा सांग म्हज्या हक्कान फोन करतालो की आपले शुजाचे नंबर 9 नंबर आपल्याक शूज जाय. आनी ती याद जाता की आपल्याक हक्कान आनी आमचे जे माननीय मंत्री आसा त्या हक्कान ताका एक पेरा ताका 2 पेर हाडटाले आनी केतना करून पावय म्हणटाले. खरोखरूच खूब वायट गजाल घडली. इतले बेगीन केतन वतलो असो कोणेच धरूं नाशिल्लो. मोगो पक्षांतल्यान ताणें कार्य सुरवात केलें आनी हें करता आसतना कितलेशेच मित्र मैत्रिणी बरे मागपी अशे बरे बरे लोक ताणें जोडले. ताच्या मरणान खूब लोक सहभागी जाले. पूण आज पर्यंत प्रत्येक जें घर आसा त्या घरांतल्या मनशाक दिसता की आपलो घरचो मनीस आज ना जाल्लो आसा. तशें आमचे अजयान म्हटलें की केतनाचें काम फुडें वचपाक जाय. आमी रडत वचत तर रडत उरतले आनी खरी जर श्रद्धांजली आसा जाल्यार ताका आमी सगळ्यांनी मेळून कामांतल्यान श्रद्धांजली दिवची. आनी हांव देवा लागीं मागतां की ताच्या आत्म्याक शांती लाभूं. ज्या जाग्यार केतन आसा त्या जाग्यार तो बरो आसूं आनी ताच्या कुटुंबाक, ताच्या वडिलांक, ताच्या भावाक हें दूख सहन करपाक देव तांकां सगळ्यांक बलकटी दिवं. आनी एक विशय मुद्दम सांगता, जे आसा स्वताची म्हाजी आई बरी नाशिल्ली आनी ताका खूब लेट कळ्ळें. त्या दिसता म्हजे कडेन अक्षरशा झगडी केली. जें खबर आसतली की आपणाक तुवें कित्याक सांगूना. तो टायम एक्चुली म्हजे कडेन हँडल जातालो पूण खुबशें काम मॅडिकल क्षेत्रांत हांवें केतना बरोबर केल्लें आसा. माननीय सुदीन ढवळीकराक जो कितें धक्को बसला हो लागींच्यान आमी सगळे जाण जाणा. हांव तेंच्या आत्म्याक आनी तेंच्या कुटुंबाक बरी देवान शक्ती दिवची आनी बरे जाग्यार दवरचो. देव बरें करूं. आयोजकांक फक्त 2 मिनटां दिल्यात. केतनाचेर उलोवपा जाल्यार खुबशें आसा. पयलें म्हणजे शब्द फुटना. हे 8 दीस 9 दीस आमचे कशे गेले हेच कळना. खरं तर केतनाच्या
म्हणजे स्वर्गीय डॉक्टर केतन कीर्तिकुमार प्रभू भाटीकार आणि आमचे प्रभू कुटुंबाचे संबंध जवळ जवळ 3 पिढी. ताजो आजो, ताजो बाबा जो माझा ट्युशन टिचर प्लस केतन, आमचे तो 4 पिढयेक वळखतालो. केतनाचे आनी आमचे संबंध जवळ जवळ बाबा बी आमचे म्हणटाले की 1975 बी आसतले, पण फोंड्या तो 80s 84 82 बी आयिल्लो आसतलो. त्या वेळार ताजें जें पयलें घर, तांचें पयलें निवासस्थान आशिल्लें तें सातान फर्नांडीसांच्या घरान. थंय बारीकशें CMM मिनेज फॅक्टरीन बाबा तेंचे कामां वताले. हें सांगपाचो उद्देश कित्याक की केतन भिवोय पॉलिटिक्स आनी फिजिओथेरपी ताचे भायर कितें आशिल्लें ह्या ती तुमकां एक गजाल सांगता. ताजे नंतर ताणी म्हणजे फाटल्यान ते सातान फर्नांडीस म्हणजे तेन्ना आतां स्वर्गीय. ताजे नंतर ते आयले राजेश वेरेकरांच्या घरान. थंय ताणें ट्युशन प्लस भरपूर हार्ड वर्कींग. ताजे नंतर ते म्हज्या सायडीक म्हणजे म्हज्याच जाग्यार पयलींच्या थंय ट्युशन घेवपा लागले. ताजे नंतर ताणें पारोळकरा कडल्यान प्लॉट घेवन हार्ड वर्कींग करून तांच्या आईन स्वताक तें घर उबें केलें. आई एक टिचर, एक सादी फॅमिली, एक मध्यम वर्गीय म्हणटा. आनी हांवें ताणें म्हाका केन्नाच धरूं ना की तो पॉलिटिक्सान येतलो, तो राजकारणान येतलो असो म्हज्या मनान सुद्दां नाशिल्लें. कित्याक तो सदांच एकूच म्हाका म्हणटालो, अबय म्हाका सदांच पयलो फोन येतलो, कोणाकूय तो पयलो फोन करता आनी ताचो पयलो डायलॉग आसतालो, व्हडले बाबा सांग, धाकटे बाबा सांग, भाई सांग. म्हणजे इतको तो रेस्पेद दितालो. आनी ताचें आनी म्हजें जरी आमी ताजे नंतर आमी शेजारी नंतर आमचें जालें, आमी एका राजकीय प्रवास आमचो बरोबर जालो. म्हाजो 5 वर्सां पयलीं जालो 2017. माननीय दिपक ढवळीकर आनी सुनील ढवळीकरान म्हाका शिरोडेची तिकेट दिली. त्याय वेळार ताणें म्हाका भरपूर पाठबळ दिलें. ताजे नंतर हांव मातसो राजकारणांत अलिप्त जालो. त्या वेळार तो सदांच म्हणटालो, तुमकां बॅकग्रावंड आसा, तुमचे कडेन फायनान्स आसा, तुमचे जर असले मनीस जर फाटीं रावत जाल्यार हो गोंयचो उद्धार केन्नाच जावचो ना. त्या खातीर तुमी सदांच राजकारणांत येवपाची अत्यंत गरज आसा. ताजे नंतर कांय कारणान मागीर आमचो तो म्हजे आनी ताजे आमी नातलक म्हणजे आमचें रिलेशनूय आशिल्लें. म्हजे बायले वटच्यान जी म्हणजे ताजी आते जी आसा, ताजी काकी आसा ती म्हजे बायलेची चुलत आते. मागीर इतकें मागीर लागींचें रिलेशन जालें. इवन आमगेर जर सत्यनारायणाची पुजा आसत जाल्यार दंपत्य म्हणून भाटीकार म्हणजे कीर्तिकुमारचो सर आमचो आनी तांची मिसेस ही आमची दंपत्य म्हणून आसताली. म्हणजे इतके आमचे घरोवपा संबंद त्या कुटुंबाचे. ताजे नंतर हें जातकीर ज्या दिसा ताचें निधन जालें, आठवड्याक 2 फोन आनी 2दा ऑफीस विजीट म्हज्या. अरे हांव म्हणटालो म्हाका नाका तें राजकारण, आमी आतां अलिप्त आसा तें बरें आसा, ना आमचे असले मनीस भायर सरपा जाय. आनी एक तो म्हाका पाठबळ दितालो, आज वच आनी दिपक भाई ढवळीकराक मेळ, कसोय करून तूं एक रिजायन दी पार्टीचो. आमचें ना रे, हांव आतां अलिप्त आसता बरो आसा, ना शिरोड्यान आतां आमकां कोण ना, आमकां एक मनीस जाय. हें ताचें पाठबळ आसतालें. कंटिन्यू फाटलो आठवडो जवळ जवळ ताणें म्हाका 6 का 7 फोन केले कंटिन्यू. ताचें निधन जावचे पयलीं 12 तास म्हणजे 10:30 11 हांव लग्नाक वचपाक भायर सरिल्लो. त्या वेळार ताचो फोन आयलो, तुवें व्हरून रिजिग्नेशन दिलें काय म्हणून. हांवें म्हटलें दिपक बाईक वचून तुवें सांगले प्रमाणे हांव वचून मेळ्ळो. ताणें म्हाका एक रेजिग्नेशन म्हजें घेतलें. फक्त ताणें सांगलें आमकां थोडे दीस राव, कित्याक करूं नाका, गोंय आमकां सुरक्षीत दवरपा जाय, बरें करपा जाय. केतनाक घेवन आमी दोतोराक घेवन आमी फुडें सरुया. ताचें जें विजन आसा, फक्त त्या वेळार म्हाका एक सांगलें दिपक ढवळीकर, एकूच जालें रे, आमचें प्रेशर खूब आसा, पार्टीचो प्रेशर आसा, थोडे पॉलिटिक्सान थोडे आमकां हें आसा, लिमिटेशन आसता. सगळ्यांत सांगलें म्हणटा जायना. आपल्यान ताजी एम्बुलन्स व्हॅन ती म्हणपाक दुसऱ्या म्हणजे कोणी सांगलें कंप्लेनी केल्यो म्हणून एम्बुलन्स व्हॅन सुद्दां ताजें आमी मातशें डिडक्ट हें केलें. कित्याक आमी युती धर्म आसा तो आमी पाळटा अशें सांगून
ही तारीख 13 तारखेची गजाल. परत ताजी निधन जावचे पयलीं 12-13 वरां पयलीं म्हाका फोन केला आनी एका गरीब भुरग्याक ओपाच्या नांव ताचें गावडे काय कितें ताच्या लग्नाक खातीर ताका एक सोसायटींतल्यान एक कॉपरेटीव सोसायटींतल्यान एक मदत कर म्हणून ताजो फोन. आनी त्या वेळार ताणें म्हाका म्हणलें तुवें कितें चलयलां, तूं आतां फुडें सरपाचो काय तसोच रावपाचो. हांव म्हटलें करुया, एका बरोबर करुया, फुडल्या हाका विचार करुया, तूं पयलीं निवडून यो मागीर पळोवया. ना एकाच बरोबर आमी सगळें करुया. आनी हें सांगतना खूब जाणांक अशें दिसलें की केतन फक्त फेसबुकार चड आसतालो, ट्विटराचेर चड आसतालो आनी कित्याचेर चड आसतालो. तो फेसबूक प्लस लोकां बरोबर दोनी कामां तो साथ करतालो. पण ताणें जें काम केलां स्पेशली ताजें काम जें आशिल्लें ताका 2 हें आशिल्लें, एक आमदार जावपाचें आनी एक इंडियन टिमीचो. म्हणजे केतनाले तुमकां कांय गजाली खबर ना तें तुमकां आज सांगता. ताका इंडियन टिमीचो फिजिओथेरपी जावपाची एक मोठी इच्छा आशिल्ली. फर्स्ट इच्छा ताची तशी. त्या इच्छेक सुद्दां हांवें पाठबळ दिल्लें. आतां हांगा वना पूण आमगेलो कपड्याचो व्यापारी हो आमगेलो प्रमोद सावंत ताणें ताका अकबर मुला कडेन व्हेलो. स्टार्ट ताजें कॅरियर चालू करतना अकबर मुला कडेन व्हेलो प्रमोद सावंतान. कपड्याच दुकानकार आमचो सावंत क्लोज स्टोर. ताजे नंतर ते कपड्याच्या दुकानार वयतरी ताका अकबर मुला कडेन व्हरून दयानंद नार्वेकरा कडेन, भाई आमचो दयानंद नार्वेकर, आनी दयानंद नार्वेकर आनी आमचे घराचे संबंद एकदम क्लोज. आनी हांव देवादेवन त्या दिसा अनंत तेंडुलकर जे म्हजे काका लागता ते दयानंद बाईचे सामके रायट हँड, म्हणजे देवा सुदैवान हांव थंय आशिल्लो. मागीर अनंत तेंडुलकरान ताजें उतर घातलें की हो भुरगो बरो, हो फुडें सरतलो. मागीर ताका GCAचेर बरें पाठबळ दिलें. मागीर कितें जालें तें म्हाका व्हडलें कांय खबर ना. अशी कितकीशी एक्टिविटी आसा. ताजे नंतर ताणें क्रिकेटी बद्दल आनी एक स्पेशली आशिल्लें ताजें सामकें कळकळीत म्हणजे अशें ताजें कॅन्सर. कोणाकूय कॅन्सर जर जालो जाल्यार त्या मनशाक ताणें व्हरून डॉक्टर साळकाराच्या मार्फत ताजी एक टीम आशिल्ली. केतनाचो जर एक फोन गेलो दोतोर केतनाचो जाल्यार साळकार ताजें काम इतकें म्हणजे विदावट एपॉयंटमेंट सुद्दां ताणें खुबशीं आमकां एपॉयंटमेंट दिल्या. आनी हांव तातूंत एक आय विटनस जवळ जवळ 7 पेशंट कॅन्सर पेशंट. पण केतनान केन्नाच ज्या मनशाक कॅन्सर जाल्लो त्या मनशाचे केन्नाच फेसबुकार त्या मनशाक घेवन केन्नाच पोस्ट करूं ना ताणें. बाबा ह्या मनशाक आपल्यान हें कॅन्सर जालो, ह्या मनशाक आपल्यान बरो केलो. अशे जवळ जवळ 40 केसी. खरोच सॅल्यूट मारपा सारको मनीस. वन मॅन आर्मी आशिल्लो. सगळें हांव देवा कडेन मागतां की म्हाका शब्द फुटना तरी हांव देवा कडेन मागतां. ताजी कुलदेवता मंगेश आनी महालक्ष्मी कडेन मागतां की तांचे फॅमिलीक पाठबळ दिवचें. आनी हांव माननीय सुदीन सरा कडेन मागतां की ताज्या नांवान कांयच ना एक रस्त्याक नांव एक मॉर्ग जें फोंड्या कमी आसा तें ताज्या नांवान आनी तें सनरायझींग फोंडा हांचे कडेन दिवचें. आनी ताजें हें समाज सेवा कार्य हें तुमच्या मार्गदर्शना खाली केतन बाबा जाल्यार ताका खरी श्रद्धांजली आसतली. आनी इतकें सांगून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयतां आनी ताजे फॅमिलीच्या बरोबर आमी सदांच आसतले अशें म्हणून म्हजें देव बरें म्हणटा. आदरांजली दिवपा आमी सगळे हांगा जमल्या. पण म्हाका अजुनूय विश्वास बसना की तो आमचे मदीं ना म्हणून. खंय तरी आसा कोणाचे तरी स्वरुपान आसा किंवा हांगा रावून तो आमकां पळयता अशेंच भास जाता. रडून दुखां आटली आनी कितें करप तें समजना. पण हो धडाडी जो आमदार जावपाचो ताका कशें देवान वेळ व्हेलें तें खबर ना. आतां वेंकटेश बाबान सांगलें तशें म्हाकाय परत सांगतालो खचप ना, फुडें सरप, वचप मुखार, कितेंय जावं. आनी ताजे खूब प्रसंग आयले. खूब जाणां ताका ताजी घट्ट मनशां सोडून गेलीं. अशें खूब तागेले काळजां लागपा सारकी गजाली घडल्यो. तेन्ना हांवें पळयलें ताका दळदळीत रडटना. पूण दुसऱ्याच मिनटाक तो सावरतालो
रडून उपयोग ना, आपूण मुखार वचपाक जाय, हातूंतल्यान मार्क काडपाक जाय, हेंच ताचें ब्रीद वाक्य आशिल्लें. आमी रडत बसली जाल्यार कितल्यार सोंपतली. आनी ताजी जिद्द जी आशिल्ली ती हांव जन्मा कोणाक पळयली ना. ताजी जिद्द अशी आशिल्ली की करपा जेन्ना तो पावल फुडें काडटालो तो केले बगर सोडनाशिल्लो. तें कितेंय आसूं, कसल्योय आडमेळ्यो आसूं आनी कोणीय ताका मुखार हाडूं, तो कोणाकूच भिनाशिल्लो. नेते खूब आसतात, पूण हो नेतो म्हणटा तो इनबॉर्न आशिल्लो. म्हळ्यार ताका ज्यो क्वॉलिटी आशिल्ल्यो पळय न्ही त्यो घडोवन येना, ताजे भितरल्यानच त्यो आशिल्ल्यो क्वॉलिटी. केन्नाय कोणाक भिलो ना. सीएमा जाल्यार सीएमा म्हऱ्याक गेल्यार आरे कितले अशें उलयनाका, मातसो थंड उलय. आमचे सुदीन सर सुद्दां सांगताले ताका मातशें थंडसाणेन घे. पूण तो लोकां खातीर ताका इतली तळमळ आशिल्ली की ताच्यान सोंसपाक जायनाशिल्लें. तो उलोवन सोडटालो आनी तो कोणा खातीरय काम करपाक तयार आशिल्लो. ताणें केन्नाय पळयलें ना हे फुडेंचेच बाबा, आपल्यालेच वोटर काय ते भायले आसा, कोणा खातीर कोणें केन्नाय काम सांगलें जाल्यार तो केन्नाय ना म्हणनाशिल्लो. आमकां आतां कितलेशे लोक मेळटात ते सांगता आपूण म्हापशे घर रावता पूण आपलें हें काम केतनान केल्लें. किंवां मडगांवचो एक मनीस सांगता तेन्ना अजाप दिसता रे, हांव ताका म्हणटालें तूं एकलो मनीस मरे काय खुबशे केतन आसा हांगा. आत्तां तूं हॉस्पिटलां आसता, आत्तां तूं आपल्या क्लिनीक करता म्हणटसर कोणा कडेन फोनार उलयलें म्हण कोण सांगता, कोण म्हणटसर म्हाका सांगता हांगा सकयल यो, कोण तरी आयला बेगीन करया वचून. असो म्हळ्यार एक मनीस नाशिल्लो, खुबशे मनीस आशिल्लो. म्हळ्यार अशीं कामां म्हळ्यार एक मनीस करता तें ताका पळोवन न्ही अजाप दिसतालें. म्हाका तो सदांच म्हणटालो तूं चड टायम ऑफिसाक मोडटा तुगेल्या, तुवें भायर चड काम कर. आनी ताका सदांच तूं करना जाल्यार आपल्या सांग आपूण करता. पण ताणें केन्नाच कोणाकूच ना म्हणलें ना. हांवें तरी केन्नाच आयकलें ना की ताणें ना म्हणलां. जोर आयला आनी न्हिदून रावतलो, आज आपूण मोबायल बंद दवरतलो, कितें आसल्यार सांग अश्यो सुद्दां तो मॅसेजी घालतालो. पूण दुसऱ्या थोड्या वेळान जर तर केलो जाल्यार फोन सदांच चालूच आसतालो. तो म्हणटालो खरो की आपूण आज कोणाक आपल्याक जायना, सामकें पांय दुखता, सामको जोर आयला. पूण एक दीस सुद्दां फाटीं रावलो ना तो पळोवपाक. आतां आमकां पळयल्यार प्रत्येक आतां सगळें फोंड्याच सुतकां पडलां अशें दिसता. वचत थंय कोणीय रडटा. आनी आमी पळयलां एक फूलकार आसा ती अशी धडधडीत रडटा. अरे मुगे पूत गेलो म्हणटा. आनी आतां प्रत्येक घरांतलो मनीस फोंड्या आपल्याल्या घरांतलोच कोण गेल्ल्या भशेन तांचें अशें वातावरण जालां ह्या फोंड्याक. प्रत्येका दिसा आपल्याक घरचोच कोण तरी गेला असो ताणें जीव लायिल्लो. प्रत्येक घरांतल्या लोकांक जीव लायिल्लो. आनी आमी खंय आतां इलेक्शना कॅम्पेनिंगा वतालीं तो नासतालो बरोबर. आनी तूं कित्याक येवपाक जाय, आमी ताजीच मनशां मगो. आपल्यालें हें काम केलां, आपल्यालें तें काम केलां. अरे इतली थोडे वेळा तुवें इतलें काम करप आनी आमकां फोटोवप आनी अशें वचप, विश्वास बसना. पूण कितें करतालीं देवाच्या मुखार कोणालेंच मुखार आनी आमचें कांयच चलना. पूण आमी ताजी इच्छा आशिल्ली, इच्छा पुरी करपाक जाय, ताजे भशेनूच कार्य मुखार व्हरपाक जाय. अशें रडत बसपाचें ताजी ब्रीद नाशिल्लें. तो मुखार सरप, काम करप, पूर्णत्वा व्हरप हें ताजी इच्छा आशिल्ली. त्यो ताज्यो ज्यो इच्छा अपुरी आशिल्ल्यो त्यो आमी मुखार व्हरून पूर्ण करपाक प्रयत्न करपाक जाय. तशेंच तो आमचे मदीं जरी ना तरी ताजें नांव सदांच अजरामर उरतलें. तो अमर जाला. ताणें आपल्या कामान, आपल्याले शक्तीन तो एकूच प्रोफेशनाकूच एक्सपर्ट नाशिल्लो आपल्याल्या. तो पॉलिटिक्सान जितलें काम करतालो तितलेंच आपल्या प्रोफेशनान करतालो. ताणें बूक बरयल्या, ताणें खूब लिटरेचर वाचलां, तेंय लोकांक खबर ना. आनी तो क्लिनीक आपल्यालें सदां चालूच उरतालें तागेलें. क्लिनीक चालू आसतना समाजकारण, कोणाच्या घरा अशें मल्टी डायमेन्शनल केतन आमी पळयलो. आनी असलो मनीस आमचे मदीं ना. ते खूब आमकां दूख भोगता.